दुसरे सुवातेर दुसरो एके भाशेन नेम म्हटल्यार वर्साक एक पावट तरी कुमसार जावंक जाय. आना मागणें करतालीं, उपास करून आपलें जिवीत शोध सांबाळटालीं, देवा तांय सदांच संदान करतालीं. तर कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं आमकांय देवाचें भोगसणें मेळटा, तशेंच देवाची कृपा मेळटा आनी आमचो संबंद देवा सोबें आनी एकामेका सोबें तुटलेलो एके भाशेन नव्यान आमी बांदता. देखून कुमसाराची गरज तेन्ना आमी कुमसार जावंक वचूंक जाय. आनी खेरेत भाशेन वर्साक एक पावट तरी कुमसार करूंक जाय. जायते पावट घडये आमी वर्सांची वर्सां कुमसार जायनासतना मिसांत वांटो घेता, कुमियां घेता आनी ओदीक ह्या संस्काराक अपमान करता. तर गरज तेन्ना आमी कुमसारान वांटो घेवंक जाय. ह्या संस्कारा वरवीं आमचे संबंद देवा सोबें आनी एकामेका सोबें घट करूंक जाय. तिसरे सुवातेर पास्काच्या काळार तरी कुमियां घेवंक जाय. पास्काचो काळ म्हटल्यार जेजूच्या जिवणपणाचो काळ. तर देवाच्या संबंदान वाडूंक आमकां हो संस्कार कुमियांचो एके भाशेन देवाच्या संबंदान आनी एकामेकाच्या संबंदान वाडूंक आदार दिता आनी ताचे कुशे पोरमणें जियोंक बळ दिता. तोरे भाशेन आमी कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं ओगडायलोली इश्टागत ओदीक नव्यान जोडून घेवंक प्रयत्न करुया. चवथे सुवातेर पवित्र सोबेचे सांगलेल्या दिसांनी उपास करचो. उपास आमच्या जिवितांत गरजेचो, आमच्या जिवितांत शिस्त हाडटा आनी आमच्या ओंडावण्याचेर दबाव दवरूंक आमकां आदार दिता. देखूनच गरज आमी उपास करूंक. थारायलोले दीस आसा आमचे पवित्र सोबेन उपास करपाचे. जावं गोबराच्या बुधवारा दिसा, जावं गूड फ्रायडे, निमाण्या सुंक्रारा दिसा आनी घोडे थोडे उपास करता सुमानाक एक पावट सुंक्रारा दिसा. तर उपास करून आमच्याच ओंडावण्याचेर आमी झुजता. हें करून आमकां ओदीक देवाचे कृपेन वाडूंक आदार मेळटा.